सो हांवें कॉलीफ्लावर घेतला तो पयलीं वॉश करच्या पयलीं तो हांव एज पर रिक्वायरमेंट कट करून घेता. सो फूल आसा सो आमकां फुलाची रिक्वायरमेंट ना, अरावंड 1/4 असो लागतलो. सो ताचे जे बर्ड्स आसा पळय ते हांव कट करून घेता. सो कट करप व्हेरी इजी. अशे बर्ड्स जे आसा पळय ते कट करून घेवपाक जाय. सो इतलो इनफ आसा म्हाज्या खातीर. सो हांव तुमकां जो लेफ्ट ओवर जो कॉलीफ्लावर आसा तो कसो स्टोर करूंक जाय ते सांगता. सो ताजे जे एक्स्ट्रा जे हे आसले पळय ते हांवें कट करून घेतला आनी हो जो आसा पळय तो हांव न्यूजपेपरान असो रोल करून रेफ्रिजिरेटरान दवरतले. समज तुमी हेका उदक लायलें न्हू तो बेगीन स्पॉयल जाता. सो जितलो सुको आसा पळय ताका न्यूजपेपरान असो रोल करून स्टोर करपाक जाय. हांवें बरो असो न्यूजपेपरान रोल करून घेतला. आतां तितलें ताका उदक लावप ना आनी असो तो न्यूजपेपरान दवरपाचो. तो एटलिस्ट लायक एक वीक बरो उरता, फ्रेश उरता. आमकां कॉलीफ्लावर भाजपाक जाय. जे अशें हातान जाता जाल्यार हातान अशें जाता तितले बारीक अशें करून घेवपाक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सुरयेनूय अशें कट करूं शकता. बरे अशें फायन अशें पीसीस करून घेतल्या. सो हे बरे 2-3 वेळा वॉश करून घेवपाक जाय. नेक्स्ट प्रोसिजर हांव तुमकां दाखयता. कॉलीफ्लावराचे बर्ड्स आसा ते बरे हांवें 2-3 वेळा वॉश करून घेतला. सो नेक्स्ट आमकां तातूंत 1 स्पून सॉल्ट आनी 1/2 स्पून हल्दी घालून घेवपाक जाय. आतां हांव घालता 1 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून हल्दी. हे आमकां गॅसार दवरून एक 2 मिनटां 2 ते 5 मिनटां मातशें अशें स्टीम करून घेवपाक जाय. कॉलीफ्लावर म्हाजे स्टीम जाता त्या म्हणसर हांवें घेतला एक 1/4 वाटी उदक घेतला आनी तातूंत थोडीशी आमटान अशी घालून घेता. अशी बरी सोक जावन ताचो जो पल्प आसा पळय तो काडून घेवपाक जाय. सो आतां आमचो कॉलीफ्लावर बरो बॉयल जाल्लो आसा तो बंद करून ताचें जें उदक आसा पळय तें सगळें ड्रेन करून घेवपाक जाय. फ्लावर आसा तो बरो स्टीम जाल्लो आसा. ताचें जें एक्सेस उदक आसलें तें हांवें सगळें ड्रेन करून घेतला आनी तो आतां खूब गरम आसा तो असो मातसो हांवें निवत घातला. आतां म्हाजे फ्लावर जे आसा पळय ते सगळे ड्रेन जाल्ले आसा ते एका कंटेनरान काडून घेतला. जे आमटान जे हांवें अशी उदकान सोक करून दवरलेली आसा ताचो जो पल्प आसा पळय तो सेपरेट करपाक जाय आनी हे जे आमटान जी आसा पळय ती काडून घेवपाक जाय. सो आतां आमटांचो पल्प जो आसा पळय तो रेडी जाल्लो आसा. तातूंत हांव घालतलें सॉल्ट, रेड चिली पावडर, थोडोसो गरम मसालो आनी तुमकां जाय ते जितले स्पायसीस जे जाय पळय ते तुमी हातूंत एड करूं शकता. सो आतां हांव घालता भितून 1 टेबलस्पून रेड चिली पावडर. नेक्स्ट हांव घालता भितून 1/2 टेबलस्पून गरम मसालो. सो आमच्या गरम मसाल्यान जिरा पावडर, मेथी पावडर सगळें आसा, कोरिएंडर पावडर. सो एडिशनली हांव आनीक कांय स्पायस पावडर घालचें ना, होच घालतलें आनी पिंच ऑफ सॉल्ट घालतलें कित्याक सॉल्ट हांवें ऑलरेडी पयलीं घातलेलें. सो लिटल बीट ऑफ सॉल्ट घालतलें. सो आतां हांव घालता भितून 1/4 स्पून सॉल्ट. सो सॉल्ट हांवें कमी घातला कित्याक जे टॅमरीन आसा ताका ऑलरेडी सॉल्ट आसा आनी आमी जेन्ना कॉलीफ्लावर स्टीम करपाक दवरता तेन्ना बी सॉल्ट घातलें. सो आतां हांव सॉल्ट कमी घालता. गौतम ना. सो हे आतां बरें अशें हातान मिक्स करून घेवपाक जाय आनी जो कॉलीफ्लावर आसा ताका बरें अशें घालून तो बरो असो मॅरिनेट करून घेवपाक जाय. सो हो आतां मॅरिनेट केल्लो कॉलीफ्लावर एक 5 मिनटां रेस्ट करूंक दवरपाक जाय. आमचो जो कॉलीफ्लावर आसा तो 5 मिनटां रेस्ट जाल्लो आसा. नेक्स्ट आमकां करपाक जाय एक प्लेटीन, सेपरेट प्लेटीन बारीक रवो घेवपाक जाय. मीनवायल हांवें तवो गॅसार गरम करून दवरला. सो हांवें हांगासर एल्युमिनियमचो तवो घेतला. एल्युमिनियमचो तवो जेन्ना यूज करता तेन्ना तो मेक श्युअर करपाक जाय की तवो तो खूब गरम जाल्लो आसा, ना जाल्यार जे आमचे कॉलीफ्लावर ओ कितेंय बी वस्तू आमी जी भाजता ती दसूं शकता. तवो गरम जाल्लो आसा ताचेर हांवें ऑयल घालून घेतला आनी तें ऑयल बरें गरम करून घेतला. सो युजली आमी कितेंय भाजता पळय तेन्ना 1 बाय 1 डीप करून अशें सेपरेट दवरता. पूण कॉलीफ्लावर बारीक आसल्या कारणान जो आसा पळय तो असो कोट करून
डायरेक्टली तव्यार घालून घेवपाक जाय. जे पीसीस मोठे आसा पळय ते अशें तुमी कोट करून घालूं शकता. रिमेनींग जे पीसीस आसा पळय ते डायरेक्टली रव्यान मिक्स करून तव्यार घालून घेवपाक जाय. मोठे मोठे पीसीस असले ते सगळे हांवें घालून घेतला. नेक्स्ट हांव सगळे जो कॉलीफ्लावर आसा पळय तो असो तव्यार घालून घेता. तो बरो असो स्प्रेड करून घेता. कॉलीफ्लावर आमी पयलीं स्टीम करता सो ताचें उदक आसा पळय तव्यार घातल्या उपरांत सुट्टा. ताच्या खातीर चड ऑयल घालपाची गरज ना. ते कितें करपाक जाय एक प्लेट घेवन तो कवर करून दवरपाक जाय. सो आतां हांवें गॅस लो फ्लेमीचेर दवरला आनी एक प्लेट घेवन तो बरो असो कवर करून दवरला. आतां ते एक 5 मिनटां भाजून घेवपाक जाय. जो कॉलीफ्लावर आसा पळय तो 5 मिनटां असो एका वाटेन भाजून जाल्लो आसा. तो गरम आसता सो एक चमच्याच्या हेल्पान तो काडून घेवपाक जाय. ताजो जो कलर आसा पळय तो ब्रावन असो जातलो कित्याक तातूंत जी आमटाण घातली आसा पळय ताच्या खातीर तो कलर जो आसा पळय तो ब्रावनीश असो येता. सो अशेंच 1 बाय 1 ते लिटल बाय लिटल टर्न करून घेवपाक जाय आनी दुसरे सायडीन भाजून घेवपाक जाय. घेतला इफ रिक्वायर्ड जाल्यार एडिशनल तेल घालूं शकता आनी परत एक 5 मिनटां ताचेर एक प्लेट धापून ते आनी एक फावटी भाजून घेवपाक जाय. कांयशी जाणां न्हू इवन टोमॅटो कॅचअप इंस्टेड ऑफ टॅमरीन आमटाणीच्या जाग्यार टोमॅटो कॅचअप करता आनी तातूंत घालता. तातूंत बीन एक बरो टँगी फ्लेवर येता. पण व्हेरी केअरफूल रावपाक जाय कित्याक टोमॅटो कॅचअपान शुगर आसता सो ताच्या खातीर तो बर्न्ड जावं शकता. एक बर्न स्मेल हो करपाक शकता. तव्याचे जाल्यार नॉनस्टीक तवो बीन घेवं शकता. नॉनस्टीक तव्यार दसपाचे जे चान्सीस आसा पळय ते कमी आसता. पण एल्युमिनियम समज तुमी यूज करता न्हू जाल्यार तुमी बरो गरम करीत न्हू जाल्यार ते दसपाचे जे चान्सीस आसा पळय कितेंय घालता ते रिड्यूस जाता. आनी नॉनस्टीक जाता तितले अवॉयड करपाचे. जाता तितले एल्युमिनियम ऑर मड तवो जो आसता पळय तो यूज करून घेवपाचो. सो आतां हो बरो 5 मिनटां भाजलेलो आसा. जाय जाल्यार आनी 1-2 मिनटां भाजून घेवं शकता. ऑलरेडी स्टीम केला सो चड भाजपाची गरज ना. हो काडून सर्व करपाक जाय.